Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation chapter 4, verse 1 to 11, where heaven is opened and God is revealed as worthy of all worship. प्रकाशवणीचें पुस्तक 24 ओळी 1 ते 11. भाकणेची दर्शनां. देवाच्या दोबाजीक दिसा आदल्यो घडण्यो. मागीर म्हाका हें दर्शन मेळ्ळें. ओवचितूच स्वर्गार एक दार उगडलें आनी तुतोरे सारको सादवलोलो जो ताळो हांवें आदीं आयकल्लो ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी फुडाराक कितें घडचें आसा तें हांव तुका दाखयतलों. रोखडोच पवित्र आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो. थंय स्वर्गार एक सिंहासन आसलें आनी ताचेर कोण एकलो बसलोलो. ताचे मुखामळ एका जिगिकीत माणका परी आनी एका तांबड्या मोतयावरी झगझगतालें. सिंहासना भोंवती पांचू सारकें एक दोंडुबाल आसलें. ह्या सिंहासना भोंवती 24 सोद्रो आसल्यो आनी तांचेर धवे न्हेसलोले आनी तकलेर भांगाराचे मुकुट घालून आसलोले 24 जाणटे आसले. सिंहासनांतवन भायर सरतालीं जोगलांनी आनी घडघडयांचो आवाज. सिंहासना मुखार 7 पेटलोले दिवे जळटाले. ते देवाचे चाकरेक आसलोले 7 आत्मे. तशेंच सिंहासना मुखार सुर्यकांतावरी आसपास परजळतालो कोंचेचो सोमतीर कसो आसलो. मदें सिंहासना भोंवतणी फाटल्यान आनी फुडल्यान जायत्या दोळयांच्यो 4 जिव्यो रचना आसल्यो. पयली रचना एका शिवा भाशेन दिसताली, दुसरी एका पाडकुल्या भाशेन, तिसरेक एका मनशाचें तोंड आसलें आनी चवथी रचना एके उडते घोणी सारकी दिसताली. 4 जिव्या रचनांक एक एकल्याक 6 पाकोटे आसले आनी तांकां 6 भोंवती भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले. दीस आनी रात थांबोनासतना त्यो रचना अशें गायत आसल्यो, पवित्र 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 सर्वेस्पर देव सर पदवेदार. तो आसलो, तो आसा आनी तो येवचो आसा. जितले फावटी त्यो रचना सिंहासनार बसलेलो आसा आनी सदां सर्वदां जियेता ताका मोहिमेची, स्तुतीची आनी दिनवासणेची गितां गायताल्यो, तितलेय फावटी 24 जाणटे सिंहासनाक बसलेलो आसा ताच्या पांयां पडताले आनी सदां सर्वदां जियेता ताची पुजा करताले. आपले मुकुट सिंहासनार मुखार उडोवन ते म्हणटाले, सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगळ्या वस्तूंचो रचणार तूं. तुजे खुशेन त्यो रचून आयल्यात आनी वर्तूंक लागल्यात. देखून तुजी पदवी वळखून सगळ्यांनी तुका मोहिमा आनी भोवमान दिवंक फावो. This chapter concludes with a powerful truth. God is worthy of worship because He created all things. Everything exists by His will and for His pleasure. Worship, then, is the natural response of creation to the Creator. It lifts our eyes above earthly struggles and reminds us that God is seated on the throne, holy, sovereign, and worthy of endless praise. Let us pray. Holy God, we worship You as the one who reigns forever. Lift our eyes from earthly concerns and fix our hearts on Your throne. Teach us to surrender all honor and control to You, offering our lives as worship. You alone are worthy of glory,
honor, and power. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.